नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. दिवचल पुलिसांनी आयोजित केल्ल्या घोळी वखदां विरोधी बायक रॅलीक मुखेलमंत्र्यांनी दाखयलो बावटो. घोळी वखदां आड तरणाट्यां मदीं जागृताय गरजेची, मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मेट्रो रेल्वेच्या फाटभुंयेर गोंयांत वॉटर मेट्रो जातली बेगीनच सुरू. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची माहिती. 27 ते 29 जून मजगती प्रधानमंत्री आसतले सेशल्स देशाचे भेटेर. सेशल्सच्या राष्ट्रीय दिसाच्या भांगरा महोत्सवी सुवाळ्यान मुखेल सोयरे म्हूण जाता. आयज पुराय देशभर मुस्लीम भावांनी मनयली मोहरम परब. करबलांत इमाम हुसैन हांणी दिल्ल्या बलिदानाची केली याद. आंतरराष्ट्रीय घोळी वखदां विरोधी दिसा निमतान केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी घेतलो उंचेल्या पांवड्यावेली बसका. घोळी वखदां तस्करे आड खर कारवायेचे संकेत. आता खबरो विस्तारान. श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या दान घोटाळो प्रकरणात श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र प्रतिष्ठानाच्या वतीन 8 जाणां आड गुन्यांव दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी 8 जाणांक अटक केल्या. कायदेशीर प्रक्रिया पुराय केल्या उपरांत दुबावितां आड न्यायालयीन रिमांड मागून घेतले अशें सांगलां. ह्या सगळ्या गुन्यांवकारांक फरीजाबादच्या मॅजिस्ट्रेटच्या मुखार हाडटले. ट्रस्टाचे वांगडी कृष्णमोहन हांणी दाखल केल्ल्या एफआयआर उपरांत ही कारवाय केल्या. रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रामाशंकर मिश्र आणि सुभाष श्रीवास्तव हांकां अटक केल्या. राम मंदिराच्या दान प्रकरणात घोटाळो जाल्ल्याचे लक्षांत आयल्या उपरांत ही कारवाय झाल्या. 13 जूनाक हाचे खातीर खासा सोद पथकाची नेमणूक केल्ली. खासा सोद समितीन केल्लो तपास भौशीक करचो अशी मागणी संतांनी केल्या. दुबावितां आड खर कारवाय करून अशी घडणूक परत घडची ना हाची दक्षताय घेवची अशी मागणी महंत सीताराम दास हांणी केल्या. ट्रस्ट के सदस्य श्री राम कृष्ण जी के द्वारा जो है तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग हैं. सुन रहा हूँ कि उसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं. तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए. अब निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद और भी इसमें विषय बिंदु छन के आएगा और भी जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होगी. पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा. निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. दान घोटाळो प्रकरणात कारवाय खूप पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली. प्रशासन आनी सरकाराच्या कार्यपद्दतीच्या उणावाक लागून हें जावपाक पावलें ना, पूण आतां कारवाय जावपाक लागल्या ही गजाल आसा अशें हनुमानगडीचे संत देवेशाचार्य हांणी सांगलां. मुकदमा दर्ज किया गया है. ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है. लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है, हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है. उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी निष्पक्षपणान चौकशी जातली असो विश्वास उक्तायला आनी तातूंतल्यानूच कारवाय जातना दिसून येता अशें बाबरी मस्जिदचे आदले पक्षकार इकबाल हंसारी हांणी सांगलें. और भगवान राम का सामान जो भी गायब हुआ था उसके लिए जो है साडी टीम आई थी, उसने भी जांच किया और मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा. मुख्यमंत्री जी का आदेश इतना बेहतर रहा कि आज इस पर कार्रवाई हुई, लोगों से पूछताछ हो रही है, मुकदमा कायम हुआ. हमें इस बात की खुशी है कि भगवान का सामान जो गायब हुआ है वो मिलेगा. इस बात की हमें खुशी है. मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लोग जो है जिन्होंने गलत किया है वो उनको सामने लाया जाएगा. अभी जो है कुछ लोग अज्ञात हैं और जो है जो लोग जांच के दायरे में आएंगे, जिन्होंने गलत किया वो पकड़े जाएंगे. इस बात की हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया. विरोधी पक्षाकडेन फक्त आरोप करपाचेच काम आसा. विरोधी पक्षान जो आरोप केला ताचे पयलींच खासा सोद पथकाची नेमणूक जाल्ली अशें भारतीय जनता पक्षाचे संसद वांगडी दिनेश शर्मा हांणी म्हळां. पक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है. एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं. क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है. जो
जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है, शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज नार्को समन्वय केंद्राच्या 10व्या उंचेल्या पांवड्यावेले बसकेक संबोधित केले। या वेळार नशामुक्त भारत ही मोख साधपा खातीर तरेकवार विशयांचेर भासाभास जाली आणि हाच्या खातीरच्या व्हिजन डॉक्युमेंटाचो शुभारंभ जालो। घोवळी वखदांच्या तस्करीचेर कारवाय खरपणान करपाच्या विशयाचेर हे बसकेक मुखेलपणान चर्चा जाली। फुडल्या 3 वर्सांत नशामुक्त भारत ही मोख आमकां साध्य करपाची आसा अशें आवाहन हे बसकेक हजर आशिल्ल्या संबंधीत खात्याच्या अधिकारी आणि सचिवांकडेन गृहमंत्री अमित शाह हांणी केले। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं। घोळी वखदांचो व्यवहार करतल्या आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी गृहमंत्र्यांनी दिली। जाल्यार जे घोळी वखदांच्या प्रकरणात अडकल्यात तांचे पुनर्वसन आणि करपा खातीर मनीसपणान विचार करतले अशें गृहमंत्र्यांनी मुखार सांगले। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 ते 29 जून मजगती सेशल देशाच्या राजकीय भेटेर आसतले। सेशलच्या राष्ट्रीय दिसाच्या भांगरा महोत्सवी सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले। या वेळार प्रधानमंत्री सेशलचे राष्ट्रपती पॅट्रिक हार्मनी हांच्या वांगडा द्विपक्षीय बसका करतले। या भेटेन प्रधानमंत्री सेशलच्या संसदेन संबोधित करतले। त्याच वांगडा सेशलांत आशिल्ल्या भारतीय समुदाया वांगडा लेगीत ते संवाद साधतले। या सुवाळ्यात भारतीय सशस्त्र दळाचे एक पंगड आणि भारतीय नौदळाचे 2 युद्धपथ वांटेकार जातले। आयज पुराय देश इमाम हुसैन हांणी दिल्ले बलिदान याद करता। पुराय संवसारभर हो दीस मोहरम म्हूण मनयता। आयज मोहरम इस्लामीक कॅलेंडराचो पयलो म्हयनो, जातून 10वो दीस म्हळ्यारूच आशुरा खूपच म्हत्वाचो आसता। या दिसा करबलाच्या झुजान इमाम हुसैन आणि ताच्या वांगड्यांनी प्राण दिल्लो। भारतान बऱ्याच भागांनी मुस्लिम भाव ताजिया घेऊन प्रदर्शन करता आणि इमाम हुसैनाक आर्गां ओंपता। मोहरमा खातीर उत्तर प्रदेशान हाय अलर्ट जारी करून सुरक्षा व्यवस्था खर केल्या। लखनौ, मेरठ, संभल, मऊ भागांत खर सुरक्षा व्यवस्था केल्या। मध्य प्रदेशातल्या उज्जैन जिल्ह्यातल्या बडनगर शारान मोहरमाच्या यात्रे वेळार केल्ल्या एका धोकादायक स्टंटाचो व्हिडिओ सध्या सामाजिक माध्यमांचेर परस व्हायरल जाला। हाच्या उपरांत पोलिसांनी ही घडणूक करतल्या आड कारवाय केल्या।
या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्या 4 जाणां आड गुन्यांव दाखल केला। जातूंतल्या 3 जाणांक अटक केल्या। व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओत एका कारीक क्रेनाच्या मजतीन उंचायेचेर व्हरून तातूंत स्फोटकां करून कारीचो स्फोट घडून हाडला। या वेळार मोठ्या प्रमाणाचेर लोकांनी गर्दी केल्ली, जातूंतल्यान एकाद्री वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आशिल्ली। के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। दिवचल पुलिसांनी गोळी वखदां जागृताय करपा खातीर से नो टू ड्रग्स नांवान बायक रॅलीचें आयोजन केल्लें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या रॅलीक बावटो दाखोवन रवाना केले। रवींद्र भवन सांखळे हांगा जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक पुलीस निरीक्षक विजय राणे आनी हेर अधिकारी आशिल्ले। दिवचलच्या पुलीस दळान आयोजीत केल्ली ही जागृताय कार्यावळ तुस्त करपा सारकी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बिचौली पुलिस स्टेशन के पूरे PI और उनके सभी स्टाफ को। इट इज़ द अवेयरनेस क्रिएटिंग फॉर द अबाउट द ड्रग्स। नशा मुक्त भारत ये संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, वही नशा मुक्त भारत करने के लिए, नशा मुक्त गोवा करने के लिए हम हमेशा के लिए अग्रसर रहेंगे। मैंने सभी इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और हमेशा के लिए सरकार नशा मुक्त गोवा रखने के लिए कोशिश रखती है। सभी फैमिली मेम्बर्स या सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस नशा से मुक्त रखने के लिए मैंने उसका अवेयरनेस और इस तरह के रैली और बाकी सब में पार्टिसिपेट होना जरूरी है। गोळी वखदां तरणाटी पिळगी सुरवेक मनोरंजनाच्या माध्यमांतल्यान घेवपाक लागता, पूण फुडारान तांच्या सयत तांचे कुटुंब लेगीत उद्ध्वस्त जाता। तेन्ना तरणाट्यांनी हाचे पासून पयस रावचें अशें आवाहन पोलीस निरीक्षक विजय राणे हांणी केलां। आयच्या दिसाचें म्हत्व म्हणजे आयचे जे आमचे तरणाटे आसा जे हे अंमली पदार्थ जे वेतना हे पयलीं जेन्ना एक मनोरंजन म्हणून त्या भागा कडेन ते वळतात भुरगे आनी मागीर तेचे परिवर्तन जाता एक व्यसन म्हणून। हातून ह्या भुरग्याचे अख्खे लायफ उद्ध्वस्त जाता। ह्या त्याच्या भुरग्याचे करियर मर्यादित नसताना अख्खी पूर्ण फॅमिली उद्ध्वस्त जाता। आज आमी हे जे काम नशामुक्त भारत, अंमली पदार्थ हे सगळे विरोध आमी फक्त पुलिसा पुरती किंवा सरकारी यंत्रणा हेच आमी काम करतले अशें ना। समाजाचेंय काम आहा की बाबा खंयचो भुरगो जर अशा खंयच्या तरी ह्याच्या एका जर गरफटलेलो आसा तर ताका योग्य ते मार्गदर्शन दिवचें, तेचें रिहॅबिलिटेशन करचें
हे आमचे समाजाचे कर्तव्य आहा. प्रत्येक पालकान आपल्या भुरग्याकडे व्यवस्थित उलोवपाक जाय आणि तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आहा ते जाणून घेवपाक जाय. आणि जर कोण जर असो भुरगो जर रॉंग एका व्यसनाक जर भरकटलेलो आसा जाल्यार तेचे योग्य ते मार्गार रिहेबिलिटेशन जावपाक जाय. गोंयान रेल्वे मेट्रोचे धर्तीचेर वॉटर मेट्रो धांवतली, जातूंतल्यान जल पर्यटनाक मोठी चालना मेळटली अशें न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. ह्या प्रकल्पा खातीरचो सविस्तर प्रकल्प अहवाल आनी प्रकल्पाची फिजिबिलिटी स्टडी निमण्या पावंड्यार आसा. केंद्र सरकारान ह्या प्रकल्पा खातीर गोंयचो आस्पाव दुसऱ्या टप्प्यान केल्लो, पण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या खासा यत्नाक लागून पयल्याच टप्प्यान ह्या प्रकल्पाचो आस्पाव जाला. ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यटकांक किल्ले, इतिहासीक वास्तू, जुवी, धार्मीक स्थळां आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या मंदिराचो परिसर अणभवपाक मेळटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. वॉटर मेट्रो इज अ कॉन्सेप्ट वीच म्हाका दिसता की 2 वर्सां सातत्यान ताचो पाठपुरावा केल्लो आसा. आनी वॉटर मेट्रो कॉन्सेप्ट जर गोंयान हाडलो, सद्याक आमचे डेली हें आसात पॅसेंजर्स आसात ते आमची कॅपेबिलिटी 50,000 आसा आणि 50,000ची 1 लाख जातली. कारण पर्यटन आणि बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. जश्यो आमच्यो रेल मेट्रो आसा तशीच वॉटर मेट्रो ताची फिजिबिलिटी स्टडी जाल्ली आसा. DPR इज इन आमी एक स्पेशल पर्पज व्हेकल करून तातूंत भितर ते लॉन्च करतले. फर्स्ट फेज म्हणून न्ही ती आमी वी वर प्लेस्ड इन द सेकंड फेज ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट इज बीन ब्रॉड आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आमी जेन्ना हो फोर्सिबल हें केलो तेन्ना तो पयले फेजीन भितर घेतले आसा. म्हणून इमिडिएट स्टार्ट जावपा खातीर ना जर जाय जाल्यार पयली फेजीच्यो ज्यो महाराष्ट्र आशिल्ल्यो किंवा वेस्ट बंगाल आशिल्ले तांच्या ती काडून आमचे भितर मोरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या वाठारांत उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या संबंधान म्हत्वाचे वक्तव्य करताना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले की आमी कोर्टाच्या आदेशाचो पुराय आदर करता आणि कोर्टान दिल्ल्या नेमा प्रमाण सरकार योग्य अशें प्रतिज्ञापत्र आणि सादरीकरण कोर्टा मुखार मांडपाचे आसात. ह्या विशयाचेर थळावे आमदार संकल्प आमोणकार हांचे कडेनूय चर्चा केल्या. उबारिल्ल्या पुतळ्याक लागून मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या कामात कसलेच तरेची आडमेळ येवची ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. की सम डिस्कशन हॅज टेकन प्लेस विथ संकल्प आमोणकरान तो विशय घेतिल्लो आसा. कारण म्हजे कोतान कितें दिसता की कोर्टाचो आदर करून कोर्टाकूय सबमिशन दिवपाक जाय, तांकां एफिडेवीट दिवपाक जाय. दॅट डज नॉट इफेक्ट एनी ऑफ दी MPA's ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जावं बाकीचें कांय ना. इट वॉज अ डंप यार्ड अर्लियर अँड ताजेर एक स्टॅच्यू आशिल्लो. दीस ते रिस्पेक्टफुली कोर्टाक सबमीट करतले आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की मार्ग येतलो. गोवा मॅरीटायम बोर्ड फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यांत अस्तित्वांत येतलो अशें न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. न्हय येरादारी विभाग आनी मॅरीटायम बोर्ड हांच्या मदली जोडणी कशे तरेची आसतली तेच प्रमाण न्हय येरादारी आनी मॅरीटायम बोर्डाची कार्यपद्दती कशी आसतली हाचेरूय विचार सुरू आसा अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी मुखार सांगलें. ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे दिगंबर कामत हाणेंय सांगिल्लें आसा की विदीन 3-4 मंथ्स वी वील कम अप विथ मॅरीटायम बोर्ड. आनी आमी हाव वी आर गेटिंग कनेक्टेड विथ मॅरीटायम बोर्ड दॅट फिजिबिलिटी वी हॅव टू प्रिपेर. सो नॅविगेशन इज डिफरंट. वी आर ओनली डिलींग विथ दी ट्रान्सपोर्ट ऑफ पॅसेंजर्स इन वॉटर. सो आमचे रिवर नॅविगेट करपा खातीर इनलँड वॉटरवेज म्हणून जाता पळय न्ही ताजो ताबो आसा. बाकी कॅप्टन ऑफ पोर्ट किंवा मॅरीटायम बोर्ड हाचे फंक्शन्स वेगळे आसतली. हावेवर वी मे गेट कनेक्टेड इन सम ऑफ दी एक्टिविटीज विथ नाव चेंज जावपाचें जें आशिल्लें तें हातून ते पळयतात आमी. नाव चेंज मुख्यमंत्र्यान केल्लें. ही वील टेक अ कॉल. ओके. भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी गोंय राज्य फाट्यान आयज घुवळी वखदां विरोधी दीस पाळ्ळो. आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां दुरुपयोग आणि बेकायदेशीर तस्करी विरोधी दिसा निमतान भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी गोंय राज्य फाट्याच्या मुख्यालयान खासा व्याख्यान आणि जनजागृतायेची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार गोंय राज्य फाट्याचे अध्यक्ष गौरीश धोंड हांणी येवकाराचें उलोवप करतना तरणाटे पिळगे मदीं घुवळी वखदांच्या दुश्परिणामा विशीं जागृताय निर्माण करपाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. कार्यावळीन मुखेल उलोवपी म्हणून गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या न्यायवैद्य फाट्याच्या आदले विभाग मुखेली डॉ. सिल्वानो डायस सापेको आशिल्ले. तांणी घुवळी वखदांक लागून मनीस, तांचे कुटुंब आनी समाजाचेर जावपी घातक परिणाम हांचे विशीं उलोवप केलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा मदलो अंतर्गत मतभेद परत एक फावट उक्ताडार आयला.
या पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांच्या आड पक्षातल्या काही पदाधिकाऱ्यांनी सायबर पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केल्या। पक्षाचे सरचिटणीस विरेश बोरकार, विरेश नायक, खजिनदार अजय खोलकार आणि हेर पदाधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। पक्षाच्या अधिकृत सामाजिक माध्यमाचेर आमदार बोरकार हांच्या समर्थकांनी ताबो मेळयला असो संशय आसा आणि हातूंतल्यानूच पक्षाच्या अधिकृत संवाद वेवस्थेचे परिणाम जाल्ल्यान सायबर सेलाकडेन आमी तक्रार दाखल केल्या अशें खजिनदार अजय खोलकार हांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें। ही कंप्लेंट आमदाराच्या अगेन्स्ट केल्ली आसा, जो आमचे एक इनिशिएटीव आसलो, जो आमी गांवागांवांनी इश्यूज घेताले। आमी भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिले की गोंयचो पात्रांव न्यूज म्हणून एक ऑफिशियल आमी हे केल्ले, फेसबूक पेज केल्ली, थंयसर आमी इश्यूज घेताले। तोवूय तेणी आमकां सगळ्यांक ऑफिस बेरर्सांक काडून उडयला आणि आपूण आतां यूज करता आणि जे कोण एंटी पार्टी एक्टिविटीज करताले, कोणाक टर्मिनेट केल्ला तांकां ते यूज दिता आणि तांकांच एक्सेस आहा सगळे आणि आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्टूच ते आतां यूज करता। आणि मेनली जी ईमेल आमची आसा, जी revolutionarygons@gmail.com आसा, ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक सगळो डेटा जो आहा पार्टीचो सगळो तेगेर आसा। म्हयन्याक जे आमी ECS धाडटा ते डोनेशन मेळटा आमकां, जे 27,100 रुपया सगळ्यांचे मेळोन 117 लोकांचे मेळोन ते ऑलमोस्ट 27,000 जाता। ते आमकां एवरी मंथली धाडचे पडटा। ते आतां आमकां धाडूंक मेळची ना, कित्याक एक्सेस आनी कंट्रोल आमचे कडसून काढून घेतलेलो आसा आणि फूल प्रायवसी आणि फूल सेक्युरिटी सेटन ऑथेंटिकेशन, जे टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन ते चेंज करून दुसऱ्यांक कोणाक दिला आसतले, हे आमी इन्वेस्टिगेट कर सांगला साहेबान सांगला आमकां की हे जे लिंक मेळटले ते कोणी कोणा कडेन एक्सेस आहा सद्या आणि कोण एक्सेस हो फुडें करता आणि कितें तेजेर एक्सेस। जर फाल्यां जर ईमेल आयडी दिली तर सायबर क्रायम नाजाल्यार कितें क्रिमिनल एक्टिविटीजाक यूज जाता जाल्यार आमी ती चेक करूंक शकता, तेगेर स्टॉप करूंक शकता अशें साहेबान सांगलेलें आसा। हळदोणा मतदारसंघात हळदोणा भाजपा मंडळान आयुर्वेदीक वखदांचे भलायकी शिबीर आयोजित केले। या वेळार हळदोणच्या आदले आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाचे गोंय फांट्याचे उपाध्यक्ष ग्लेन सोजाटिक्लो हजर आशिल्ले। हळदोणा मतदारसंघाच्या भाजपा महिला फांट्याची अध्यक्ष नीता पोळे, हळदोणा मतदारसंघाचे भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ब्रिजेश भोसले, आयुर्वेदीक दोतोर वैद्य संदीप सावंत आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्यांनी सुरू केल्ल्या या कार्याची आमी तुस्त करपाक जाय अशें हळदोणचे आदले आमदार ग्लेन सोजाटिक्लो हांणी सांगलें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, सुपर स्पेशलिस्ट GMC आसा, गोंय सगळें आसा हे प्रॉब्लेम त्या प्रॉब्लेमाक दुयेंसां वाडलेलीं आसा। डायबिटीज मेन प्रॉब्लेम, आउट ऑफ 10 पीपल 7 लोकांक डायबिटीज बद्दल दुसरे म्हणजे आमचे ऑर्गन डॅमेज जाता। आय प्रॉब्लेम, डायबिटीज प्रॉब्लेम, प्रेशर प्रॉब्लेम, हार्ट प्रॉब्लेम, वेगवेगळे प्रॉब्लेम जायत आसा। आतां पसून म्हाका कॉल जालो आमच्या मतदारसंघांत हार्ट प्रॉब्लेम, तर कितें चालूच आसा। त्या खातीर हे चॅक आमी करता अंडर सावंत आयज एकदम म्हाका बरें दिसता की तुमी आयज सगळ्यांक मेळ्ळे आसा। व्हेनेझुएलाची राजधानी कारखाशारान काल आयिल्ल्या भुंयकापात बरेच लुकसाण जाला। लागीं 235 नागरिकांक मरण आयिल्ल्याची खबर व्हेनेझुएलाच्या नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगीस हांणी दिली। 1,500 परस चड नागरीक जखमी जाल्यात। लागीं 3,000 कुटुंबां ह्या भुंयकापाक लागून बेघर जाल्यात। कारकसचो तटीय भाग लावायरा वाठारांत सगळ्यांत चड लुकसाण जालां। अजूनय हजारांनी लोक सापडनात। व्हेनेझुएलाचे कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगीस हांणी आपतकालाची घोशणा केल्या। भारतान दिल्ल्या मजतीच्या आश्वासना खातीर कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगीस हांणी उपकार मानल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सामाजीक माध्यमाच्या पोस्टांतल्यान व्हेनेझुएलाक सगळे तरेची मजत दिवपाचें उतर दिलां। बऱ्याच फावटी नाल्ल पाडपी मनीस मेळनाशिल्ल्यान बऱ्याचशा नाल्ल्यांचो इबाड जाता। तेच प्रमाण नाल्ल पाडपी जेन्ना मांडार चडटा तेन्ना ताच्या जिवाक लेगीत तितलोच धोको आसता। ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करून केरळचे तरणाटे उद्देगपती आशिन पी कृष्णा हांणी नाल्लाची शेती करपी शेतकामत्यां खातीर एक व्हड समाधान सोदलां। ह्या समाधानाचें नांव जावन आसा कोकोबॉट। पळोवया हाचोच एक नियाळ। केरळान माडांचे साम्राज्य पातळ्ळां।
केरळ म्हळ्यार नाल्ल उत्पादनाचें मुखेल केंद्र आसा, पूण 50-60 फीट माडाचेर चडोन नाल्ल काडप म्हळ्यार खूबच कठीण काम. जंय आव्हानां आसता थंय तांत्रीक बाबी उपाय म्हूण तकली वयर काडटा. आतां माडांचेर चडपाची गरज ना. केरळांतल्या कोझिकोड हांगच्या 24 वर्सां पिरायेच्या आशिन पी कृष्णा हांणी स्मार्ट सोल्युशन सोदून काडलां. कोकोबॉट एक बॅटरी चलपी कॉम्पॅक्ट रोबोट आसा जाका माडार लायता. हो मोटराच्या मजतीन वयर चडटा आनी कटिंग पद्दतीन नाल्ल काडटा. कमी मेहनत आनी जलद गतीन हाका एक मनीस सहज चलोवंक शकता. हाका लागून कामूय बेगीन जाता आनी हें सुरक्षीत आसा. झाडार जावपी उत्पादनाक ऑटोमेटेड पद्दतीन वापरप ही आशिनाची मोख आसा, जाका लागून शेती सुरक्षीत आनी लाभकारी जावंक शकता. We all know India is the world's third largest producers of coconut, and the most thing we face is the acute shortage of skilled laborers. So, like, people are taking this as a professional career because of the need of the skill set and the high risk involvement. It's a dangerous. It's a zero safety measures are there. People can fall down. Many people are dying. So that's the gap we are actually filling up. कोकोबॉट एक असो स्टार्टअप आसा जो एडवान्स रोबोटिक आनी एआयच्या मजतीन शेती क्षेत्राक सुधारपाचें काम करता. केरळांतल्यान जल्माक आयिल्लो हो कोकोबॉट इनोव्हेशन शेतीक सुरक्षीत, सहज सुलभ भविश्या खातीर तयार करता. कोकोबॉट फकत एक मशीन नासून तांत्रीक आत्मनिर्भरता आनी बदलत्या कृशीचो घटमूट संकेत आसा. First commercially viable coconut harvesting robot. It's one of its kind in the world. And also, I think this is not just a robot. This is a shift in the agriculture, how agriculture is going to evolve in the coming days. And also, I think this is what Atmanirbhar Bharat looks like in action. आयज भारतीय क्रिकेट पंगड आयलंडा आड पयलो T20 खेळ खेळटा. श्रेयस अय्यर हांच्या फुडारपणा खाला भारताचो पंगड आयलंडा आड खेळपाक तयार आसा. ह्या खेळांत सगळ्यांची नदर आसतली ती 15 वर्सां पिरायेचे खाडेगाज फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचेर. आयलंडा आड हो खेळ डेब्यूट करपाक तयार आसा. हालींच जाल्ल्या IPLच्या खेळांत तेच प्रमाण श्रीलंका A8च्या खेळांत वैभव सूर्यवंशी हांणी धमाकेदार प्रदर्शन करत आपल्या नांवाचें वादळ क्रिकेट इतिहासांत येवपाचें आसा हें दाखोवन दिलां. ह्या खेळगड्याचेर आतां सगळ्यांची नदर आसतली. फुडल्या 2 ते 3 दिसांक पुराय गोंयभर मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें गोंय हवामान खात्यान म्हळां. ह्या पावसा वांगडा वेगाचे वारे आनी जोगलां तसोच गडगड मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. जून म्हयन्यांत पडपी पावसाच्या प्रमाणान अजूनय उणाव आसा, पूण फुडल्या कांय दिसांनी हो उणाव भरपाची शक्यताय आसा अशें गोंय हवामान खात्याचे वैज्ञानीक नवुश प्रकाश कुलकर्णी हांणी सांगलां. अभी जो हम बारिश के बारे में बात कर रहे हैं तो अगले आज और कल के दिन में हमारे रीजन के ऊपर मध्यम स्वरूप की बारिश का फोरकास्टेड है. हालांकि जो मेट्रोलॉजिकल जो पैरामीटर्स है और सिचुएशन है वो थोड़ा सा चेंज होने के कारण से जो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल है अपने रीजन के ऊपर वो स्लाइटली और कंपैरेटिवली थोड़ा लेस हुआ है एंड compared to the yesterday and day before yesterday rainfall. हालांकि the rainfall with moderate rainfall along with the isolated places पे heavy rainfall होने का जो probability है और chances. आता पळयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.0 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियसले नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो. दिवचल पुलिसांनी आयोजित केल्ल्या घोळी वखदा विरोधी बायक रॅलीक मुखेलमंत्र्यांनी दाखयलो बावटो. घोळी वखदा आड तरणाट्यां मदीं जागृताय गरजेची मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. मेट्रो रेल्वेच्या फाटभुंयेर गोंयांत बॉटम मेट्रो जातली बेगीनूच सुरू. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची म्हायती. सत्तावीस ते 29 जून मजगतीं प्रधानमंत्री आसतले सेशल्स देशाच्या भेटेर. सेशल्सच्या राष्ट्रीय दिसाच्या भांगरा महोत्सवी सुवाळ्यान मुखेल सोयरे म्हूण जातले वांटेकार. आयज पुराय देशभर मुस्लीम भावांनी मनयली मोहरम परब. करबलांत इमाम हुसैन हांणी दिल्ल्या बलिदानाची केली याद.
आंतरराष्ट्रीय गोळी वखदा विरोधी दिसा निमतान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी घेतली उंचेल्या पावंड्यावेली बसका. गोळी वखदा तस्करी आड खर कारवाईचे संकेत. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.